हे प्रत्येक वर्सा डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोग्राम अख्ख्या गोंयांत सगळ्या म्युनिसिपालिटीक अर्बन हांकां हें करता दिता. तातूंतल्यान हावस होल्ड वेस्ट कलेक्शन ड्रायव, तातूंत कपडे येतात, ई वेस्ट येता, बुक्स येतात, सगळें येतात. पोरूं सप्टेंबराक हो प्रोग्राम केल्लो, तातूंत क्लोथ वेस्ट 1300 किलो कलेक्ट जाल्ले, ई वेस्ट 886 किलो कलेक्ट जाल्ले आनी बाकीचें कितें बूक वेस्ट आनी कितें कितें तेंय कलेक्ट जाल्लें. आज तांणी आयच्यान ते लॉन्च करतात. तातूंत क्लोथ, बुक्स, ई वेस्ट, फुटवेअर वेस्ट हे आयच्यान सगळे 25 वार्डांनी जातले. ताज्याय भायर तांणी हांगा हें दवरलां सगळें कलेक्ट करपाचें. कोणाकी जाय जाल्यार तांणी हाडून हांगा भितर उडोवचें. आतां आयच्यान ही गाडी सगळ्या वार्डांनी वतली. तांणी प्रोग्राम केल्लो आसा 27 ते 31 ह्या 5 दिसांत 25 वार्ड ते कवर करतात. हांव लोकां कडेन मागता की तांणी कॉपरेट करचें. खंयी रस्त्यार हाडून आनी खंय उडोवचे पेक्षा हातून कलेक्ट हातून दिवचें, गाडयेन दिवचें, किंवा नात जाल्यार म्युनिसिपालिटीक हाडून म्युनिसिपालिटीच्या हातून तांणी डिपॉझीट करचें. हे वेस्ट कलेक्ट करून मागीर खंय व्हरपाचें? ते एजन्सी आसा, गोवा सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आहा पळय, त्या जबाबदारी घेतात. इनफॅक्ट हांवें पयर एक ल्हानशें सेंटर ओपन केल्लें पळय सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटाचें हांगा बायपासाचेर. तें अत्यंत बरें चलता. इट इज मॅन्ड बाय देम, म्हणजे थंय मनीस आसता. थंय तांणी सगळे बिन्स दवरिल्ले आहा सगळे तरेचे. आनी ताणें म्हाका पयर सांगलें त्या वयल्यान खुबशे लोक येता वता आसतना थंय हाडून ते त्या हातूंत उडयतात. मॅन केल्लें आशिल्ल्यान तें प्रॉब्लेम जायना. तातूंतल्यान त्या रोडाचेर खंयच्या खंय उडयताले पळय तें आतां बंद जाल्लें आसा. मडगांव घालचें म्हणून तुमी हय, दोन आयडेंटिफाय सर्वे चालू आहा. 2 स्पॉट तांकां हांवें सजेस्ट केल्या. म्हाका दिसता एक आमी तांकां म्हणिल्लें खंय तरी रावणफोणाचेर जंक्शनाचेर त्या सायडीन, एक आनी खंय तरी ते आतां सर्वे करून सांगतले. तांणी ऑलरेडी एग्री जाल्या ते बांदून दिवपाक. फक्त मेंटेन मागीर म्युनिसिपालिटीन दवरपाचें. ते कॉस्ट बेर करतले आपल्या पयशांनी ते बांदून दिवप.